रस्त्यार पडिल्ल्या फोणकुलां खातीर राज्यात अपघात खूब घडटात। त्या खातीर पयलीं फोणकुलां काडपाच्या कामाक सुरवात करतले। रस्त्यार खंयच फोणकुलां दिसची ना असो निश्चय घेवन राज्यान ह्या कामाक नेट धरपाक जाय, हाची खबरदारी घेवपाक जाय। त्या भायर ह्या फोणकुलां खातीर अपघात घडले तर ह्या AEJक जबाबदार थारावन तांचेर FIR जावपाक जाय म्हण मंत्री लोबो उलयला। RDX गोवा खातीर परराच्यान गौतम शिरोडकार। Become miserable traveling even on the highway. See, highwayचे जेन्ना काम चालू हा, roads are in pathetic condition. There was a calling attention in the house. I have requested the minister also and PWD also to tell the contractor in the dry spell to bring 1 or 2 concrete mixers and fill up all the potholes first on the highway, because highway roads are all concrete, and whatever, even if tar roads are there and they have gone bad, they have to patch it up, and these days you can patch it up only with concrete. So 1 concrete or 2 concrete mixers can finish the work right from Penjim up to Patradevi. जे खंय potholes पडल्या, जे आमची बाउंड्री हा बांदा कडेन, तितल्याक बसून हे म्हाका दिसता potholes fill up जावपाक जाय, कित्याक because of these potholes on the highway a lot of accidents are taking place. When it rains very heavily, you can't see if there is a deep pothole. जे होणो केदो व्हडलो आहा तो कळना. So when a bike goes inside or even when the car goes inside, it jumps off and accidents take place. Precious lives have been lost. Even on major district roads and internal roads, I will see that एंटायर बार्देस जे हे आहा त्या तितूच बसून सांगला की हांव काम करून घेतलो म्हणून सगळे मार्केटान आसूं, मेन रोडाचेर आसूं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आसूं, इंटरनल रोड्स, एका एक पॉट होल काडपी मशीन येयल्लें आहा गोंयांत, ट्रायल बेसिसान स्टार्ट जाल्लें आहा. सो इमिडिएटली जो तर नेक्स्ट मंथान, बिगिनींग ऑफ नेक्स्ट मंथ जेन्ना ड्राय जालें, मातशें वत येयलें, हे पॉट होल सगळे काडपाचो आमी इमिडिएटली डिसिजन घेतलेलें आहा, खाली काडपाचेंच उरलें. आनी हे फुडें जावचें न्हू म्हणून पावसा पयलीं खंय खंय पॉट होल्स आहा ते काडपाक जाय, जो जाताले. आमी आनीकूय डिसिजन घेतला की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमदारांनी म्हाका दिसता काळजी घेवपाची गरज आसा. सर जो तर स्ट्रिक्टली डिसिजन जाय चीफ मिनिस्टरान आनी आमी सगळ्यांनी मंत्र्यांनी आमदारांनी जो तर हेचेर भार दीत जाल्यार हे पॉट होल म्हणटा ते आनीक फुडें दिसचें ना गोंयांत. इतलें करूंक जाता. जो तर बरे रोड जाता जाल्यार थिंगा पॉट होल जावंकूच शकना. क्वॉलिटी ऑफ द रोड तुमी प्रत्येक आमदारान पळोवपाक जाय एट द टायम ऑफ हॉट मिक्स, बिफोर हॉट मिक्स. थिंगा आदलो पॉट होल जातालो, डिप्रेशन त्या जाग्यार आहा ते कशें रेज करून काडप, हें सगळें पळोवपाक जाय. when there is a dry spell after the rains, heavy monsoon, त्या जाग्यार जिंगा आतां पॉट होल टेम्पररी बोल्ला विथ कोल्ड मिक्स, थिंगा हॉट मिक्स हाडून त्या पॅचार घालप. सो रोड बरो जालो, पॉट होल म्हणटा पळय ते ना जाले, आनी एज एंड वेन दॅट रोड कम फॉर हॉट मिक्सिंग तो जावनी. पूण तो रोड बॅड आहा म्हणून दाखोवप एक 10 पॉट होल आहा म्हणून रोड बॅड ना. रोड आहा सगळ्याक, 5 किलोमीटर रोड आहा, 4 किलोमीटर रोड आहा, रोड बरो आहा, त्या रोडाचेर 12-13 पॉट होल पडल्या, ते काडूंक जाय न्हू. ते पॉट होल आहा म्हणून तुमी रोड बरो ना म्हणटा, हें सारकें न्हू, योग्य न्हू. आनी हें म्हाका दिसता प्रत्येक ज्युनियर इंजिनियर आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर हेंच्यांनी काळजी घेवपाची गरज आहा. दे शूड बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल दोज एक्सिडंट्स वीच हॅपन ऑन दॅट पर्टिक्युलर रोड. FIR needs to be filed on those people. इतलें हांव उलयतां पळय फुडें. वेन चीफ मिनिस्टर गिव्स अ ऑर्डर दॅट नो रोड शूड हॅव अ पॉट होल, एक टायम ताणें दिवपाक जाय की हे 3 म्हयन्या भितर तुमी पॉट होल रिपेर करा. आनी हेचे फुडें जो तर आपल्याक पॉट होल दिसत जाल्यार प्रत्येक इंजिनियर जो कोण तो डिपार्टमेंटान आसतलो त्या पर्टिक्युलर एरियाचो, दॅट इंजिनियर वील बी हेल्ड लायबल फॉर दॅट पॉट होल. FIR वील बी फायल्ड ऑन हिम. आमी बरे रोड दिवपाची जबाबदारी ह्या मुख्यमंत्रीन आमचे घेतलेली आहा, पूण तेणें हांव ऑर्डर ताका काडपाक लायतलो. आय वील मूव अ नोट ऑफिशियल की ही तुवें ऑर्डर काडपाची म्हणून. ही in 3 months repair. After that, any pothole on the major district road highway, that particular engineer will be held liable.